नमस्कार. सडेतोड नाईक करवळीन आज आमी इको सेन्सिटीव झोनचो इशू घेतात. इको सेन्सिटीव झोन हे कित्या खातीर निर्माण केल्ले, तांचो गोंयाक फायदो आसा काय लुकसाण आसा, आनी ह्या संदर्भात गोंयचे राजकारणी इतले उचंबळीत कित्याक जाल्यात. कारण आमी पळयतात काल 70तल्यान जवळ जवळ 2-2.5 लोक, काणकोणा आनीक अशेच हजारभर लोक राजकारण्याक कशें तरी करून हे इको सेन्सिटीव झोन नाकात. आता इको सेन्सिटीव झोन करप हे बरोबर काय कितें होय एक प्रश्न आसा. ह्या संदर्भात तुम्ही जाणात सगळ्यात पयलीं माधव गाडगीळ हांणी एक रिपोर्ट दिलो. तो काडून भायर उडयतकीर केंद्र सरकारान कस्तुरी रंगन हांचो रिपोर्ट तयार केलो आनी तो अशें म्हणटात की सरकाराक जाय तें करपाक दिता. ह्याच संदर्भात म्हाका क्लाउड आल्वारीस जाणी कस्तुरी रंगन समितीच्या अहवाला आड सर्वोच्च न्यायालयाची दारां धोडायल्यात आनी ते म्हणटात की माधव गाडगीळ जो पळय कितें रिपोर्ट आसा तो इम्प्लिमेंट जावचो. पण तांचेय बी ह्या संदर्भात कांय मनान कांय दुबाव आसात. तांकां कितें दिसता? हांव पयलो म्हजो प्रश्न तेच करता. क्लाउड बाब, आमकां इको सेन्सिटीव झोन म्हळ्यार कितें आनी त्यो खरंच गरज आसा काय कितें गोंया खातीर, हाजें मातशें थोडे आमच्या वाचकांक आमच्या पळयतल्यांक थोडें सांगचें. इको सेन्सिटीव झोन म्हणजे व्हडले शब्द, पण बेस्ट ते आमी इंग्लिशान म्हणटा बफर झोन. बफर झोन आता पळय इको सेन्सिटीव झोन सँक्च्युरीचे इको झोन आहात. सँक्च्युरीचे आतां मादे आणि महावीर सँक्च्युरी आणि कोटीगांव आणि नेत्रावली तांकां आतां एक बफर झोन दवरला. ताकाय आमी ESA म्हणटात, इको सेन्सिटीव झोन म्हणटात. आणि तो आतां 2015 काडल्यात. नोटिफिकेशन आहा 1 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्रीची शिमेर थंयतान 1 किलोमीटर अशें ESA म्हणून नोटिफिकेशन काडल्या. येस. आणि ताका आतां 2015 ते आतां आमी 2023 8 वर्सांची नोटिफिकेशन आहा. ताचे वयर कोणूच आवाज करूंक ना आज पर्यंत. कित्याक? ESAन लोकल लोकांक, आमच्या गांवच्या लोकांक कांयच अडचण ना म्हणून. सो 2015 फर्स्ट ESA आयल्या आनी ती 1 किलोमीटर फ्रॉम बाउंड्री, कित्याक म्हूण वायल्ड लायफ आहा भितर आनी मनशां भायर आहात, तांचो मातसो डिस्टन्स दवरपाचो म्हणून ताका बफर झोन म्हणून 1 किलोमीटर दवरला. आनी आज पर्यंत कॉन्फिडन्सान सांगता तुका एकूय आवाज ना. येस. सो इतले आतां 2015 सावन इतले मेरेन इतले आतां वर्सां जालीं कोणें आवाज काडपाक प्रश्नूच येना, कारण लोकांक त्रासच जायना. अशें त्रासच जायना, त्रास करूंक जायना. कित्याक तो नोटिफिकेशन आयला, तो 2015 आयला. तो नोटिफिकेशन आतां दुसरो नोटिफिकेशन आतां ते चर्चा करतात ते एकच. ते कितें म्हणटात, ह्या गांवांत तुमी 3-4 तरेचे प्रॉब्लेम पळय ते हांगा हाडिनाका. कित्याक म्हूण सिमेंट प्लांट ह्या गांवांत हाडिनात. आनी व्हडले कन्स्ट्रक्शन कित्याक म्हूण मल्टी ड्वेलिंग प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तुमी हांगा हाडिनाका म्हणून. अबाव 20,000 स्क्वेअर मिटर्स हांगा 20,000च्या वयर स्क्वेअर मिटराचे घरां हांगा हाडिनाका म्हणून. मायनींग हांगा हाडिनात म्हणटात. हाडपाची कांय गरज ना. बरोबर. आनी पोल्युटींग इंडस्ट्रीज रेड कॅटेगरी, तांबडे कलराचे, सो 4 प्रकल्प हांगा येवंक शकनात. जो पळय इको सेन्सिटीव झोन, अति संवेदनशील क्षेत्र पळय जो म्हणला, सिमेंट नाका, ते मायनींग नाका, मोठे कन्स्ट्रक्शन नाका, आनी जाका रेड म्हणटात अत्यंत भिराकूळ अशे व्हडले रासायनीक प्रकल्प हांगा नाकात. अशे तरेची सरळ तजवीज तांचे पळय नोटिफिकेशन 2015 काडिल्लें तातूंत भितर आसा. तर ताका कोण अडचण करतलो? तो सगळे गोंयचे गांव म्हणटात आमी आतां इतली चळवळ जाला, हांगा भोमा जाला, हांगा मेलावली जाला. ते कितें म्हणटात लोक, कितें म्हणटात, आमकां हेच इंडस्ट्री आमकां हांगा येवंक दिनाका म्हणून. व्हडले IIT जाली, व्हडली इंडस्ट्रियल हें रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स, कॉलेज, कॅम्पस, हॉस्टेल्स सगळे ते आमकां नाका म्हणून सांगले. मागीर मायनींग म्हणटात आमकां सारकें. मायनींग ऑलरेडी स्टॉप न्ही, इतली वर्सां मायनींग ऑलरेडी बंद आसा. आतां हांगा सुरू करपाची कांय गरज नाका म्हणून. आनी मागीर पोल्युशन कोण ह्या देशान कोण पोल्युशन इंडस्ट्री स्विकार करतलो गांवांत? सामकें. गोंयांक तर नाकाच. गोंयान पयलीं हाजे पयलीं मेटा स्ट्रिप्स येदे व्हडलें एजिटेशन जावन भायर उडयलें. नायलॉन 66 दुपो येदे व्हडलें एजिटेशन जावन लोक थंय मेले. लोकांनी म्हणलें आमकां असली इंडस्ट्री नाका. आनी आतां ह्या इको सेन्सिटीव झोनान हे 4 तरेच्यो इंडस्ट्री आमकां कित्याक जाय? And the whole of Goa will ask for this notification. Forget about only 99. After 99. Yes. So हे नोटिफिकेशन इनफॅक्ट लोकांक दाखोवपाची गरज आहा न्ही.
दाखोवपाची आतां आमचो आमदार म्हणटा हो नोटिफिकेशन इतलो भयंकर आसा की लोकांक भितर घरा भितर वचून जावचें ना, तांकां समा करून जावचें ना. आतां तुका स्पश्ट करता, तुका वाचून दिता की देर वील बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिपेर्स, एक्सटेंशन, रेनोवेशन ऑफ एक्झिस्टिंग हाऊसेस. तू घर थंय आसा ते घरा थंय कशेंच जाय तशें रिनोवेशन वाडोवंकय जाय तशें वाडोवंकूय शकता, कितेंय करूं शकता. तुका जावपाक जितली सवकळ जाय तितली थंय तुका मेळटा. आणि आमचो फलदेसाय म्हणटा ना घरा भितर सर लोकांक भडकावन घालपाचें, लोकांक खुबळावन घालपाचो प्रयत्न. येस. आनी फुडें कितें म्हणटा हय हे बेसीक अर्थ या नोटिफिकेशनाची म्हूण वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरिया. त्या कारण पयलें आमचें तुवें सांगलें 1 किलोमिटरचें कित्याक म्हूण ते वायल्ड लायफ आहा तांकां डिस्टर्ब करपाचें ना म्हूण. आतां कितें म्हणटात की तें कस्तुरी रंगान बेश्टें वायल्ड लायफ सँक्च्युरीच्या वयर काम करूंक ना. ताणें सगळो दोंगराचेर वेस्टर्न घाट्साचेर ताणें काम केलें. ताणें कितें म्हणलें येदो व्हडलो वेस्टर्न घाट्स आहा तो आमकां ताका प्रोटेक्ट करपाक आमकां मातशें डिस्टन्स दवरूंक जाय. आनी तांच्या भितर तुमी सिमेंट इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, आयर्न मायनींग, सिमेंट हे व्हडली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तुमी हाडनाकात. येस दिसते आसून दी ते खंय तरी वचून दी पण हांगा ह्या एरियेन नाका. येस. आनी आमचे गांवचे लोक तशेंच म्हणटात. सारकें. म्हाका एक सांगात, हांव कालच माधव गाडगिळां कडेन उलयतालो आनी पयलो वेस्टर्न घाट्स रिपोर्ट तयार केल्लो. माधव गाडगीळ म्हणटा की आपणें आपल्या रिपोर्टान सजेस्ट केलां की थंय जे पळय इको सेन्सिटीव झोन आहात ते तातूंत भितर 3 विभागांत ताची विभागणी करची. एक अति तीव्र जंय सामके व्हेरी इको सेन्सिटीव एरिया, मागीर तो म्हणटा मध्यम आनी मागीर म्हणटा उणाक अशें इको सेन्सिटीव, अशें 3 विभागणी करया. सो हें करप आनी हें अशें गोंयान केलां. माधव गाडगिलाची रिपोर्ट त्याने इन्कार केले. बरोबर. सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्विकारलें ना. येस. मागीर कस्तुरी रंगन आयलो. कस्तुरी रंगन ताणें 1, 2, 3 तशें करूंक ना. आमी 1, 2, 3 आमी करतात. आमी आतां गोंयच्या रिजनल प्लॅनान तशेंच केलां. गोंयच्या रिजनल प्लॅनार ऑल शेतां, दोंगर सगळे ते ESZ 1 केल्यात. आनी मागीर ते दुसरे कितें जागे आहात ते एकोझोन 2 केल्यात. आनी मागीर एकोझोन 3 कितें सेटलमेंट, कितें इंडस्ट्री कितें घालून जाता तशें केलां. ते लोक तशें करतात कित्याक म्हूण ते प्लॅनिंगा खातीर इट इज फार बेटर टू से दॅट इन दीस झोन तुमी थंय वचनाकात म्हूण. बरोबर. आनी हांगा तुमकां हें कितें करूंक जाता म्हूण ऑरेंज कॅटेगरी इंडस्ट्रीज तुमकां घालूंक जातले आनी मागीर तशें भायर तुमी रावयात सगळ्यांक बरें जातलें म्हूण. सो कस्तुरी रंगनान ही डीड नॉट मेक इंटू 1, 2, 3. कस्तुरी रंगनान बेश्टें हें केलें की खंयचे गांव पळय प्रोटेक्ट करूंक जाय ताणें गांव सगळे आयडेंटिफाय केलेत. आनी त्या कारण तुमी नोटिफिकेशन आतां ल्हान दिसता पण तुमी एक्झॅक्ट नोटिफिकेशनात वाचल्यात न्हू ताका 30 नाल्यार 50% पेजीस आहात. ते सगळे गांवचे नांव दिल्यात. सो 99 विलेजीस ऑफ गोवा तांचे सगळीं नांवां ताणें नोटिफिकेशनान दिल्यात. एक सांग म्हाका, पयलीं ताणें 99 म्हणिल्लें, मागीर देन द गोवा गव्हर्मेंट क्लेम्ड दॅट वी हॅव रिड्यूस्ड इट टू 67 विलेजीस. मागीर ताणें स्विकार करूंक ना. हय, ताणें स्विकार करूंक ना. पूण आमकां लोकांक खबरूच ना. काल जेन्ना ती टीम आयली सेंट्रल गव्हर्मेंट ताणें सांगलें वी हॅव 99 विलेजीस. इट इज स्टील 99 एज पर द ओरिजिनल नोटिफिकेशन ऑफ 2015. 2015 दिलां तेन्ना आतां 99च आहात. कित्याक म्हूण तांकां कांय कारण ना तें काडपाचें म्हूण. आनी आमी कितें म्हणटा हे 99 आसून दी तूं आनीकय सुबेज कर कित्याक म्हूण ते लोकांक आतां नाल्यार आमकां इतलीं वर्सां आमी कितें आमचें एजिटेशन चालू आहात. खंयच्याय गांवांत वच एजिटेशन चालू आहा. कित्याक म्हूण रियल एस्टेट डेव्हलपमेंट आमकां 300 फ्लॅट घालतात लोकांक नाका तें कित्याक म्हूण तांचे भायले लोक येतले येता आनी भायले लोक येतले. जमनी गोंयची जमनी प्रिसियस इतली मौल्यवान जमीन ती भायले घेतात, थंय व्हडले व्हडले प्रकल्प बांदतात, थंय रावपा भायले येतात. हो आतां एक लोकांक एक रागाचो असो विशय जाला. त्या कारण आमी म्हणटात वी शूड all the villages of Goa should accept this notification because so you believe in it that this notification after the Kasturi Rangan committee report Goa notification is good for Goa.
इट इज गुड फॉर गोवा. वी सी इट इज बेटर टू गेट माधव गाडगील. पण माधव गाडगील आतां जालो आमचो कितें म्हणटा इट इज बिकम अ ड्रीम. येस येस. सी वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन माधव गाडगीळ आणि कस्तुरी रंगन. कारण माधव गाडगिळा कडेन काल जेन्ना पळय हांव उलयलो Correct. ताणें म्हाका सरळ सांगलें की आपणें म्हणिल्लें विदाउट कन्सल्टींग द पीपल डोंट टेक एनी स्टेप इन डिक्लेरिंग द इको सेन्सिटीव झोन. माधव गाडगील आणि पंचायती राज एकच. माधव गाडगिलान म्हणलां तुमी आतां आमी आतां हे रिपोर्टान दिलां कित्याक म्हण ह्यो सगळे जागो किंचे आमकां ES1 आनी ES2 दवरूंक जाय म्हूण. पण ताणें म्हणलां हे सगळे ग्राम सभान डिस्कशन करूंक जाय आनी त्याने निर्णय घेवंक जाय की तुमी भितर रावंक जाय की भायर सरूंक जाय म्हणून. आनी आमी कितें म्हणटा ते सगळे गांव म्हणटाले आमकां आमी भितर रावतले कित्याक म्हूण मागीर आमकां हे सगळे नाकाले इंडस्ट्रीज आनी सिमेंट प्लांट आमकां येवपाचें ना म्हणून. कित्याक तो मागीर झगडी करूंक जावपाची गरज ना. कित्याक म्हण यू डोंट हॅव टू फायट. यू डोंट हॅव टू मेक आंदोलन. तुका ऑटोमॅटीक प्रोटेक्शन मेळटा. पळय आतां पळय कसो जाला वॉट इज हॅपन टू सँक्चुरीज. बिकॉज ऑफ सँक्चुरीज नोबडी गोज इनसायड. जालें बंद जालें न्हू. आतां बफर झोन आयलो 1 किलोमिटर. येस. म्हाका एक सांगात माधव गाडगीर म्हाका अशेंय सांगतालो की कस्तुरी रंजन समिती इज टोटली ताजो रिपोर्ट प्रो गव्हर्मेंट म्हणून. इतलो की तो म्हणटालो की हे सगळे त्या एरियेन जे भायल्यान जे पळय प्रकल्प येतले थंय ते इंडस्ट्री सुरू करपाक लोकांक विचारपाची सुद्दां गरज ना म्हणून. सो माधव गाडगिळान जे पळय सांगिल्लें की लोकांक विचारले शिवाय कांयच करप ना. वेर एज कस्तुरी रंगन टोज द लायन ऑफ द गव्हर्मेंट. जाका पूर्ण फ्रिडम दिता गव्हर्मेंटाक. तूं जाय तें कर लोकांक विचारपाची गरज ना अशें कितें आसा. हय हय. ताणें म्हणलां हे वॉट एवर विलेजीस आमी गांव पळय आमी सिलेक्ट केल्यात आनी लिस्ट केल्यात न्हू ते तांकां काडपाचें कांय गरज ना. कित्याक म्हूण ताका कांयच विश्वास ना पंचायती राजीन. तो म्हणटा तांकां कितें कळटा आमी सगळे एक्सपर्ट्स न्हू. आमी एक्सपर्ट सर त्या गांवच्या लोकांक विचारूंक कित्याक आमी पळय थरयलां कित्याक म्हूण हे सगळे इकोलॉजिकली सेन्सिटीव आहा म्हूण. तशें उरतलें कित्याक आमी एक्सपर्ट लोक एक्सपर्ट न्हय आमी एक्सपर्ट. माधव गाडगिलाची चिंतन अलग. ही ट्रू डेमोक्रेटीक. तूं डेमोक्रेट. तो म्हणटा पळय गांवांत रावचे लोक आहात न्हू तांकां सगळें कळटा. तांचे खंयचे वनस्पती आहात. सो दोगूय जाण माधव गाडगीळ आनी कस्तुरी रंजन दोगूय जाण म्हणटात की इको सेन्सिटीव एरियन कांयच येवपाचें ना. नो दे आर सेइंग बोथ एग्रीमेंट इज देयर. कस्तुरी रंगन आनी माधव गाडगी एक एग्रीमेंट आहा. नो मायनिंग. नो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. नो रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज. दोनीय एग्रीमेंट हे दोगूय जाण गोंयचे बद्दल गोंयकारांक कितले बरें दिसता हाडपाचें कांय गरज ना म्हणून. गोंय नॉट ओन्ली फॉर गोवा ऑल द वेस्टर्न घाट्साचे अशे तुमी प्रोजेक्ट तुमी हाडपाचेच ना. सो म्हाका एक सांगात इतलें जावनय गोंयचे राजकारणी दे शूड हॅव बीन हॅपी. ते इतले 2000 लोकांक 1500 लोकांक घेवन येवन ते बोवाळ करतात. वॉट इज द रिजन. नो नो गोंयचे राजकारण दे आर ओन्ली गॉट वन इंट्रस्ट. ते सगळे बिझनेसमॅन. आतां हो पळय जमीन प्रोटेक्ट जालो आनी लोकांच्या हातीन परत गेले जमीन मागीर तांकां दुडू करपाचो हे ऑपॉर्च्युनिटीज खंय. तांकां मायनींग जाय कित्याक म्हूण मायनींग आसलें तर तांकां ट्रान्सपोर्ट मेळटले MLAक आनी तांकां व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज जाय कित्याक म्हूण इंडस्ट्री जाल्यार मागीर तांकां हे आनीक कमिशन मेळटलें. तांकां वेदांता जाय तांकां हे जाय तांकां JSW जाय तांकां हे सगळे कंपन्यो जाय कित्याक म्हूण व्हडले व्हडले कंपनी आसतना तांकां सो ह्या पॉलिटिशनाक वेस्टेड इंट्रस्ट आसा म्हणून त्या लोकांक फट सांगतात. इज इज ट्रू. दिस इज कंप्लीट. आतां सुभाष फळदेसान कितें म्हणलां ते कंप्लीट 100% 200% फटींग. हो. कारण हांवें तुका वाचून दिलां तुका काय वाचून दिलां नोटिफिकेशन कितें म्हणलां म्हूण. सारकें. सो सुभाष फळदेसायन जवळ जवळ कांय म्हयने पयलीं थंय गांवांतले लोक मायनींग नाका म्हूण बोवाळ मारताले. तेन्ना तो उबो राविल्लो आनी तो सांगतालो गांवच्या लोकांक जर मायनींग नाका आपल्याकय ना. वय तेन्ना ताणें कित्याक म्हूण ती मायनींग लीस आसली न्हू ती फोमेंटोची तांचें कितें अरेंजमेंट सारकें जावं ना म्हणून तो मागीर आमच्या सायडीक आयलो. आमी सांगलें सुभाष फळदेसाय आमच्या सायडीक पावला. अरे कितलो पर्सन हू इज इंटू मायनींग. आनी आतांय ते आदल्या हप्त्यांक आमकां टॅलिफोन आयल्यात. अरे बाबा आमकां कितें कर हांगा चौगलेची कितें पोरने कितें मायना ताका सुभाष फळदेसायक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या
हे सगळे मिनरल काडपाक आनी आमकां कांयच करूंक जायना आनी तुमी कितें करपाचें तुमी करा आनी आमच्या तुमच्या ऑफिसान येतात आनी आमकां मातशें आयकून घ्या म्हूण म्हणटाले ते. तर तांकां परमनंट इंट्रस्ट आहा निलेश काब्राल आनी सुभाष फळदेसाय आनी दुसरे तीग आमचो विश्वजीत राय तांकां परमनंट इंट्रस्ट आहा मायनिंगान. कित्याक म्हूण मायनिंगान पयसो ताणें केला. तो म्हाका एक सांगात, हांव माधव गाडगिळा कडेन तेंय उलयतालो. माधव गाडगिळा कडेन उलयतालो की बाबा ह्या लोकां भितर एक जागृताय जावपाक जाय सो दॅट दे आर नॉट इन द हँड्स ऑफ पॉलिटिशियन्स. सो तो पावलो हे तुमचे पत्रकाराचें काम, हे तुमचे जे लोक लेखकाचें काम, हें काम पर्यावरण काम करपी लोकांचें काम. सो आतां ह्या लोकां कडेन आमी कशें वचप, कारण तांकां राजकारणी भडकायतात फॉर देअर ओन सेल्फीश. सो आतां ह्या लोकांक कळपाक जाय की हें हो जे नोटिफिकेशन आयलां किंवा कस्तुरी रंगन कमिटीचो रिपोर्ट आयलो हो दीस इज नॉट अगेन्स्ट देम. तांकां पूर्ण फ्रिडम वेल्यान तांची जमनी चड सुरक्षीत जातल्यो. तांकां आपल्या तांच्या भुरग्यांक आनी येवनच्या पिडितांक आनी ह्यो जमनी कोणी भायल्यान येवन विकती घेवन थंय इंडस्ट्री काडपाक बिल्डिंग्यो बांदपाक शकपा नात. सो हें तांकां वचून आमी कशें सांगतले. ओनरशीप तांकां विकूंक जाय आनी वचूंक जाय आनी दुसऱ्यांक कोणा ते जाता ते ओ दे कॅन ऑल्सो सेल देयर लँड. sell their land. There is no problem. No problem. Ownership you can is not an issue. हांव कितें विचारता हांव तुका किंचो प्रॉब्लेम आहा. तुमी हो सगळो कागद वाचून तुमी धरना करतात, एजिटेशन करतात, फळदेसायक आयकतात की तुमी बेश्टें कोणें सांगलें म्हूण ना ना आमी वचून ताका ऑपोजिशन करपाचें म्हूण. आनी हे लोक MLAs आतां कितले बरी तुमकां सांगलां की हे एनवायरमेंटलिस्ट लोक डेव्हलपमेंट ब्लॉक करतात. एक्झॅक्टली. आज ते ब्लॉक करिनात. आतां इतले पळय सरकार म्हणटा इतलो व्हडलो जागो आहा तुमी गांवकाराच्या हातीन दवरा आनी तूं म्हणटा नाका आमकां तें नाका म्हूण. आमकां सगळें तें लिमिटेशन नाका आमकां कितें ते दिसना लोक दिसना. एक म्हत्वाची गजाल हांव क्लॉड आल्वारिसा कडेन उलयता आसतना भायर आयल्या की हो रिपोर्ट कितें आसता तो लोकांक अजून खबर ना. फक्त पॉलिटिशियन सांगता म्हूण ते रस्त्यार आयकतात, रस्त्यार येदे व्हडले संख्येन आयल्यात. एक म्हत्वाची गजाल लक्षांत दवरात, कस्तुरी रंगन अहवाल जो सरकारान स्विकारला, केंद्र सरकारान स्विकारला, तो सुद्दां गोंयच्यो जमनी राखून दवरपाक थंयचे जे पण इको सेन्सिटिव्हनेस आसा ते सांबाळून दवरपाक प्रतिसाद दिता, ते सांबाळून दवरपाचो आग्रह धरता. आनी तातूंत भितर लोकांक जमनी विकपाक, जमनी घरां वाडोवपाक सगळे अधिकार आहात. अशे परिस्थितींत लोकांनी वेल्यान खूश जावपाक. आनी तांकां इंडस्ट्री करूंक जाता. विदीन 1 किलोमिटर झोन तांकां इंडस्ट्रीज करूंक जातात. तांकां एक हें पळयात, हें सामकी म्हत्वाची गजाल. फूल 1 किलोमिटर झोनान तांकां प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज घातलां, मायनींग आनी सॉ मिल आनी सगळे. आनी मागीर रेग्युलेटेड एक्टिविटीज तांकां कितें करूंक जाता म्हूण सगळें दिलां. सगळें व्हडलो लिस्ट दिला, इन्क्लुडींग एंडींग विथ ऑर्गेनीक फार्मींग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन टेक्नॉलॉजी, कॉटेज इंडस्ट्रीज सगळें. सो आमकां टुरिजमाक लागपी रिसॉर्ट धरून ते अशे तरेचे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज करपाची पूर्ण मेकळीक लोकांक आसा. एकच कारण कितें आतां तुमी जाणा तें 70 कितें जालां म्हणटा टायगर रिजर्वाक. टायगर रिजर्वाक तशेंच जालां. टायगर आतां पयलो आसलो वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, महावीर म्हादेव वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आनी महावीर वायल्ड लायफ सँक्च्युरी. तातूंत कांय करूंक जायना. एकदां सँक्च्युरी आयली न्हू तुमकां भायरूच वचूंक पडटलें. तुमकां कांय भितर रावूंक जायना कित्याक म्हूण एक दीस तुमकां भायरूच काडूंकच पडटलें. पण टायगर आयलो, टायगर मागीर सँक्च्युरी 2 पार्ट्स जातात, कोर झोन आनी बफर झोन जाता. बफर झोनान लोकांक रावूंक जाता, लोकांक बिझनेस करूंक जाता, लोकांक टायगराचो सगळो टुरिजम जाता, तांचो फायदो घेवंक जाता. पण मिस्टर राणे कितें म्हणटा सगळे लोक भायर करूंक पडटले म्हूण. सो हें लक्षांत दवरात. म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन कोर एरिया म्हणजे सामकी रानान भितर थंय लोकांक कित्याक वचपाक जाय? थंय लोकांनी घरां कित्याक बांदपाक? थंय वचपाची गरज न्ही. बफर झोनान लोकांक जाय तें करपाक मेळटा सामकें. आनी काम तांकां सरकारान काम मेळ्ळें तांकां सँच्युरींतल्यान भायर येवन म्हापसा, पोंडा खंय तरी. सो क्लाउड बाबा ह्या निमतान इको सेन्सिटीव झोन म्हळ्यार कितें, टायगर रिजर्व म्हळ्यार कितें, बफर झोन म्हळ्यार कितें, कोर एरिया म्हळ्यार कितें, हें लोकां मेरेन एक पावता. हें बरी गजाल. हय आनी सगळे लोकांची एडवांटेज आहा. सामकें. टायगर रिजर्व इज फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल. सामकें. आतां फुडले लोक लक्षांत दवरात, लोक गोंयांत बिल्डिंगे पळोवपाक येवपाचे नात. शेतां कशीं पुरोवन थंय व्हडले 20 मजली इमारती बांदल्या त्यो पळोवपाक ट्युरिस्टांक इंट्रस्ट ना.
तशें पळोवपाक जाल्यार लोक मुंबय वतले न्ही, गोंय हांगा कित्याक येवपाचें? कित्याक येवपाक जाय? हांगा फक्त सोरो तोय आतां म्हारग जाला. होय. आतां तो बॉम्बे सवाय मेळटा. सो हाजे फुडें लोक जर पयलीं जर अशें दिसतालें की सोरो पिवपाक गोंयांत येता ते बॉम्बे वतले. लोकांक ट्युरिस्ट पळय जे आंतरराष्ट्रीय बरे ट्युरिस्ट पळय म्हणटात दर्जेदार ट्युरिस्ट ते गोंयांत येतले जाल्यार तांकां असले तरेचे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी दाखयात. तांकां बरे तरेन व्हर्जीन आमचे ज्यो ज्यो कितें आयलँड्स आसात, दोंगर आसात, संपूर्ण पश्चिम घाट तो दाखयात. आतां तुमी मॉन्सूनाच्या जाग्यार आतां कितले लोक येतात वॉटरफॉल्स, आमचे वॉटरफॉल्स पळोवपाक. आतां 3-4 टिम्स बांदल्यात हांगा गोंयांत. ते लोकांक इनवायट करतात, तांकां भितर व्हरतात, तांकां वॉटरफॉल दाखोवन मागीर तांकां आनी सगळो प्रोग्राम केला, बरो बिजनस प्रोग्राम केला तांकां. यू कॅनॉट गेट वॉटरफॉल इन बॉम्बे न्हू, यू कॅनॉट गेट टायगर इन बॉम्बे न्हू. आनी टायगर रिजर्व आयलो तर तो एंटायर बफर झोनाक तांकांच मेळ्ळो. सामकें लोकांकच फायदो जातलो. अशें भायरचे लोक तांकां येवंक भितर येवंक दिना. यू कॅनॉट बाय लँड इन द वायल्ड लायफ सँक्च्युरी लँड इज स्टक फॉर यू ओन्ली यू कॅन टेक एडवांटेज. दुसरे कोणाक पण विश्वजीत राणे म्हणटात तांकां नेगेटीव म्हूण, आनी फळदेसाय म्हणटा तांकां नेगेटीव. सो हें सामकें एक म्हत्वाची गजाल परत परत आमी सांगतात ती अशी की लोकांक सेन्सिटीव एरिया करप हें लोकांक फायदेशीर. लोकांनी थंय रावपा जाय, लोकांनी ताजो फायदो घेवपा जाय आनी सेन्सिटीव झोन करतकीर लोकांक ताजो चड फायदो मेळटलो. म्हाका तुमकां सांगपा जाय अशें, आनी तुमी तें जाणात, हिमालय रेंजीन भितर सगळे दोंगर कोसळून पडपाक लागल्यात. कशे तरेन दोंगरांनी घरां बांदलीं, थंय बांदपाक जायनाशिल्लें पूण पूर्ण एफएसआर प्लॅनिंग आतां म्हणटा सगळे बंद करपाचें, आतां बंद करपाचें आनी गोंयांत म्हणटात सुरू करा म्हणून. एक्झॅक्टली. सो आमचो पूर्ण पळय जो वेस्टर्न घाट्स आसा थंय तितलो सेन्सिटीव न्ही, तेंय लोकांक कळपाक जाय की सेन्सिटीव त्या झोनान वचून सरकाराक कमिटी अपॉयंट करची कित्याक दिसली. 2018 तुमी केरळा तुमी जाला कितले लोक मेले म्हणून, कित्याक सगळे कोसळ्ळे. एक्झॅक्टली. पावस येदो व्हडलो आयलो, धगफुटी जाली, थंयची धरणांतल्यान उदक भायर सरलें आनी लोक केरळाक केन्ना हुंवार येनाशिल्लो तो केरळ हुंवारान गटांगळे खावपाक लागले. सो आतां हाजे फुडें कशें वचप क्लाउड बाब? हाचे फुडें वचप हे सगळें आतां तुमचे आतां न्यूज पेपरान हे सगळें कितें एक्चुली नोटिफिकेशन कितें म्हणटा तें मातशें स्पश्ट करा लोकांक. कित्याक लोकमत आनी गोवंमेंटाक आनी सगळे कागदां ती वाचतात. आमचे गांवचे लोक न्यूज पेपर रेग्युलर वाचतात. सामकें आमचो गोमंतक गांव गांवान पावता. गांव पावते मातशें स्पश्ट करपाचें कितें वो कायदा. आनी बेश्टें सुभाष फळदेसाका इसार खंय बरयलां आमकां घरा व्हरूंक बसूंक जावचें ना, आमकां घरा बांदूंक जावचें ना म्हूण इसारपाचें तांकां. आमकां खंय बरयलां म्हूण, कित्याक म्हूण हो पळय आयला सरकार पत्र, सेंट्रल सरकाराचो सरकार पत्र आमकां तुमी दाखयता म्हूण. आनी आमकां बेश्टें की तुमी कितें म्हणटा तुमी हे आमची परिस्थिती जातली म्हूण, ही जावचीच ना. आनी ह्यो आमचो सारको आमचो 100% एडवांटेज आहा असो नोटीसान. आतां तुमी व्हडले व्हडले रेजोल्युशन पास केले गांवांत, आमकां काम करूंक जायना. सगळे पंचायती एकठांय जातात, पंचायती पॉलिटिशनान सांगता तशें रेजोल्युशन घेतात आनी ते रेजोल्युशन आतां चीफ मिनिस्टराक दितले. आनी चीफ मिनिस्टर ही जी पळय सेंट्रल पावर कमिटी पळय आहा तांकां दितले की गोंयांत इको सेन्सिटीव झोन नाका. जे पयलीं 99 नाका म्हणटाले आतां 67 नाका म्हणटात. आनी खरें म्हळ्यार आतां म्हणटा तशें हे जे पळय डॉक्युमेंट क्लाउड बाब घेवन आयला हें नोटिफिकेशन 2015 काडिल्लें. तें नोटिफिकेशन म्हणटा की इको सेन्सिटीव झोनान लोकांक संपूर्ण रावपाक, घरां बांदपाक, घरां वाडोवपाक, जमनी विकपाक, शेतां काम करपाक, कुळागरां राखपाक, हॉर्टिकल्चर करपाक, रिजॉर्ट कॉटेज बांदपाक, रिजॉर्ट्स बांदतात, इतलें करपाक मेळटा जाल्यार मागीर कित्याक लोकांक विरोध करप. इनफॅक्ट आमी जे पळय कितें पर्यावरणाचो मुद्दो गोंयचो पळय मांडटात तातूंत भितर अशेंच तरेचें आमकां गोंय जाय आशिल्लें न्ही, अशेंच तरेचें आमकां गोंय जाय आशिल्लें जी लोकांक आकर्शीत करता, गोंयान राक्षण दिता. कारण आमी म्हणटात उदक खंय तयार जाता, उदक दोंगरान तयार जाता, उदक पश्चिम घाटान तयार जाता. तें उदक तयार जावनय थंय बरे तरेन पक्षी रावनी, अभयारण्यान भितर वायल्ड एनिमल्स आसुनी, थंय मोठ्या प्रमाणाचेर पर्यावरणाची जतनाय घेवपी सबंद तजविजो आसुनी जाल्यारच म्हाका दिसता आमचें गोंय उरतलें. नाजाल्यार गोंय म्हळ्यार कितें नाजाल्यार क्लाउड बाब वॉट इज गोवा अदरवायज इफ वी डोंट हॅव. इफ गोवा आतां बॉम्बे जातलें तर आमी हांगा येवपाची कांय गरज ना. मागीर लोक थंयच रावतलो, हांगा येवपाची गरज ना. हांगा लोक कितें येतात, बेंगलोरचे लोक, हैदराबादचे लोक, कित्याक म्हणून आमी हो जागो सुंदर आहा आनी हांगोच सगळो नॅचरल सेटींग आहा, कांय आर्टिफिशियल ना. आनी तुमी आतां हो सगळो आतां कालंगूटचो मॉडल तुमी हांगा सगळ्या वेस्टर्न घाटांत घातलें मागीर थंय जाता. हांव कार्यावळी सोंपयता आसतना एकच सांगता, हो म्हयनो ऑक्टोबर
ऑक्टोबराचो आमी पयर म्हणटाले आतां पावस परतो चल्लो पूण पावस अजून परतो वचत ना. कालच्या सोमारा पावस इतलो पडला की 70 झाडां तो कोसळून पडली. केदो व्हडलो सावार आयलो. हें कित्याक जाता कारण क्लायमेट चेंज. म्हज्या हातान जी पळय पत्रकां आसात ती क्लायमेट चेंज मिनिस्ट्रीची, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज. परत सरकार सांगता, केंद्र सरकार सांगता की बाबा तुमी सादूरकायेचे उपाय घेयात, पश्चिम घाट सांबाळून दवरात. पश्चिम घाटान लोकांक जाय तें करपाक मेळटा पूण इको सेन्सिटीव झोन नाका म्हणनाकात. कारण हे झोन तयार जावप म्हणजे त्यो मनशाच्या सुरक्षिततेच्यो ढाली. ह्यो ढाली आमकां जाय कारण आमकां स्वताचे जीव वाचोवपाचे आसात, आमकां मनीसकूळ वाचोवपाचें आसा. इतले आमच्या पुर्वजांनी पळय जें आमचे सबंद पर्यावरणाचो सांबाळ करून जें पळय गोंय पळय वाचयल्लें तें आमकां गोंय वाचोवपाचें आसा. सो क्लावड बाब थँक्यू व्हेरी मच. तुवें इतलो आमकां हें सगळें कागदपत्रां घेवन आयलो, लोकां मुखार दवरलीं. 2015 नोटिफिकेशन तर सामकें सांगता की हे जे पळय मंत्री किंवा इको सेन्सिटीव झोना संदर्भात जो पळय अपप्रचार करतात, फटिंगपणां करतात ते सामकें झूट, ते सामकें फटींग आनी अशे तरेचे इको सेन्सिटीव झोन नाच. तुमकां आज पर्यंत 2015चो नोटिफिकेशन 1 किलोमिटराचो, पण हो पळय आतां हे चालू केला, आंदोलन चालू केला तो ताचो कायदो आयलो 2013. 10 वर्सान कोणूच कांयच म्हणूंक ना. एक्झॅक्टली 10 वर्सां जालीं तो नोटिफिकेशन येवनी कोणाक कसलो त्रास जावना. हाच्या आतां फुडाराक कित्याक जातलो. सो तुमी हे जे काही लिडर जे दिशाभूल करतात तांचे हितसंबंध समजून घेयात. इतलीच शिटकावणी दिता आनी आमची ही कार्यावळ सोंपयता. क्लावड बाब धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.